नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दान केल्यो किडन्यो घेतलो अवयव दानाचो सोपूत। DDSSY खाला जातले किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन। सावयवेरे किडी आशिल्ल्या माद्या नाराची पुरवण करपी आप मजत गटाक केले निलंबीत। माद्या नाराचे नमुने चाचणे खातीर FDA कडेन दिल्यात धाडून। योग वेलनेस पर्यटनाच्या आदारान गोंय करतले आध्यात्मिक केंद्र। शिव जयंतीन मनयतले व्हडा उमेदीन पर्यटन मंत्र्याची घोषणा। दुकानां वाटपावेल्यान बाणस्तीच्या मार्केटान बोवाळ। थळाव्यांक प्राधान्य दिवपाची लोकांची मागणी। फार्मागुडी किल्लो कोसळपाचे वाटेर वंटीचो कांय भाग कोसळ्ळो। बेगोबेग दुरुस्तेची थळाव्यांची मागणी। ईदा निमतान मडगांव पालिके लागसार घातिल्लो बेकायदेशीर प्लॅटफॉर्म वडयलो मोडून। मडगांव पालिका आनी पुलिशेची कारवाय। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत खूब इतिहासीक देवळां आसात, तांचो पर्यटन नदरेन वापर जावप गरजेचें। देखून योग वेलनेस पर्यटनाच्या आदारान गोंय आध्यात्मीक थळ करपाचे यत्न करतले, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। तशेंच अंदू शिवजयंती व्हडा प्रमाणात मनयतले। टेम्पलेट कनेक्ट येवजणे वरवीं कार्यावळी सुरू करतले, अशें मंत्र्यान सांगलें। Goa Tourism Board under the Honorable CM, 4 committees were constituted: Empowered Committee for Marketing and PR, Empowered Committee for Land and Infra, Empowered Committee for what it is. We have shifted back to the master plan and started making those changes. And in Goa beyond beaches, then we started moving towards spirituality, wellness, ecotourism, homestays, other forms where we could reach out to the internal rural tourism, empowering them at the same time ensure that a perception change starts. आज तुमका सांगपाक बरें दिसता की म्हज्या बरोबर टुडे फॉर टुडेज मीटिंग आय एम हॅविंग विथ अस आवर through Indigo and through the new Mopa airport. First thing what we did was connectivity was very important to be stitched. So as a plan we started connecting the tier 2 cities at the first go. उत्तराखंड म्हणजे तुझी देहरादून, गुवाहाटी ताला मिनिमम फ्लाइट असतली ती 2.5 वरांक पहिली फ्लाइट केली, which could connect 2 sectors. देहरादून म्हणजे ऋषिकेश हरिद्वार sector would be connected to Goa and vice versa. So exchange of tourists, international and domestic, with fill it up. Then what are the things? So we will be doing this a lot of things which touch upon the spiritual sector. So एक टेम्पल कनेक्टर बरोबर घेऊन तांचेवर जो MOU केल्लो येता ते ऑक्टोबरान इमिजिएटली विल बी हॅव्हिंग अ 1-day conclave which will stitch with influencers and other fraternity. आणि थंयच्यान बरोबर आमचे गोंयचे जेवण स्पिरिच्युअला बरोबर गोंयच्यो फेस्टिविटीज, lot of things we are stitching together. Sanjeev Sardesai has been suggesting a lot of festivities, how it can be curated and how it can be put together. So all in all, today's thought process of Connect to move ahead, starting with the Temple Connect meet in Goa in October itself, developing spiritual circuits discussions have happened, and I think within the next 1 month we should be able to announce spiritual circuits. Only temples, but also build around it will be yoga, will be wellness and other things which will be made as one particular circuit. ते करता असताना एक एम्पॅनल एजन्सी अपॉइंट करून तांकां प्रोजेक्टिंग द स्टेट ऑफ वाइल्ड सेक्टर. Chief Minister wanted this Shiv Jayanti to be done in major part in the 350 years of Rajya Abhishek. We need to have a coronation thing done well. And ताज्या खातीर organizing the Shiv Jayanti festival, tourism department will be organizing this at one venue. बाणस्तारी मार्केटान दुकानां वाटपावेल्यान बेरेस्तारा बरोच बोवाळ जालो। नव्या मार्केटान थळाव्यांक पयली प्राधान्य दिवपाक जाय अशी मागणी घेवन लोकांनी बोवाळ घातलो।
कांय लोक हांगासर पयलींच्यान वेपार करतात, तातूंतले कांय जाण गोंया भायले आसात. हे लोक खंयचेय आसूं, पूण एखाद्या गोंयकाराक धंदो करीनसो दिसलो जाल्यार ताकाच पयलें प्राधान्य मेळपाक जाय अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मंत्री गोविंद गावडेन हे कुफुसांव सुटावे करचे अशी मागणी तांणी केल्या. पूण जे मार्केटान हांगासर शोभा वाडपाक जाय आशिल्ली थंय हांगासर चपलाकारांक बसयला आनी आमी सरपंचाक सांगलें हांगासरलें क्लियर कर जे एंट्रन्स आहा ते मेन एंट्रन्स तुमी पळोवंक शकतले एंट्रन्सा सायडीक दोनी सायडींतल्यान तेंच्यांनी बायल्यांक बसयल्ले आहा. म्हाका सांगा एंट्रन्स आसात पयलींतल्यान आनी तो वयता आसतना जेन्ना सायडीक जेन्ना कोणी रावतले तेंगेले कितें घेवपाक तेन्ना जागो उरतलो कितलो. आयज ताका आमी दामोदराक सांगलें सरपंचाक की तूं हें काडून दी हें क्लियर कर जाल्यार तो काडपाक तयार ना. ज्या मागीर हो जो एरिया तो रिजर्व आसूंक जाय आशिल्लो म्हणजे कोणा खातीर गोंयकारां खातीर बसपाक तो मेन फ्रंट एंट्रन्स फ्रंट जेन्ना तो येतलो कोणी येतलो कंज्युमर येतलो घेवपाक कितें तेन्ना ताका तो फ्रंट एंट्रन्साक ताका दिसतलें येयलें तें बाबा आमचे कोण बसले तेजे कडल्यान घेतलो म्हणून त्या एंट्रन्साक आयज सगळ्यांक भायल्यांक घातलेलें आनी ताका जर काडपाक लायल्यार तो काडपाक तयार ना. बाकीचे सगळे पंच जे ऑलरेडी सांगता आमकां तांकां कितेंच खबर ना हे गोश्टीची. चवथे दिसा तिसऱ्या दिसा काय चवथे दिसा कितें तरी हांगासर बोललेले हेणी पूण हे पंचांक विचारले आमी आमचे कन्सर्न पंचांक हांगा गोंयकार आसा मूळ गोंयकार आसा तांकां खंय तरी हांगा जाग्याचो अलॉटमेंट सारको वेवस्थीत मेळलो ना आनी स्थानीक जे आसा ज्यो बायलो बारीक बारीक ज्यो वेव्हार करपी तांकांय खंय तरी कंजेशन जाल्लें आसा म्हणजे ती बाबडी भंयानूच आपल्याक खंय बसूंक मेळना हे भंयान ती फाटीं रावल्ली आसा. म्हणून खंय तरी मूळ गोंयकारांक खंय तरी जागो मेळपाक जाय आनी हे व्हडले हांगा क्रोर्स ऑफ रुपया मोडून हांगा लोकांचो पयसो म्हणजे जो ट्रायबला खातीर वापर जावपाक जाय आशिल्लो तो हांगा ट्रायबला खातीर जाल्लो ना आनी हे खंय तरी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट असो दिसता म्हाका. ट्रायबलाचो पयसो आसलो जाल्यार तो ट्रायबलाकूच मोडपाक जाय हें जाल्लें ना. दुसऱ्याक दिल्लो आसा. आतां सद्या म्हाका गोंयचो गांवचो आसून म्हाका जागो ना भितर आनी हे मायग्रंट्स सगळे भायर हे चपला हे आमच्या गोंयकारांक लागून कितें गांवच्या खातीर आमचे रिजर्व कितें थेयला तें आमकां खबर ना. हांव गोविंद गावडेक मुद्दम सांगूंक सोदता तूं कश्टकरी समाज म्हणटा जेन्ना फक्त तुजे इलेक्शना टायमारूच हे कश्टकरी समाज आसता त्या टायमार तुवें कश्टकरी समाज म्हणटा जाल्यार कश्टकरी समाजाक हांगासर मार्केटान येदो व्हडलो मार्केट बांदला तितून वचपाक तेणें जागो दिवपाक जाय. तेन्ना हांव गेल्लो थंय तेंचे कडेन आनी जेन्ना एक पयली पावटची टिमी काडलेली बरोबर आसा तेन्ना तो आमचोच लोकलूच म्हणपाक लागलो तो हांगासरचो न्हू कारवारचो तो आतां मूळ हांगाच जालो असो जाला. आनी तेणी काल हांवें जेन्ना चिटी काडली आनी त्या मनशान म्हाका म्हटलें की तूं आमी पयलींचे आनी हांव नेवो म्हटलें म्हाका रायट ना हांवें काडलें तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालें म्हाका दिसना की तुमी हे गोंयकारां वांगडा आसा खंय तरी तुमी चुकता की तुमी फुडल्या सराक हे गोंय आमी सरता पळय लोकांक तुमी हेल्प करात आं अशें न्हू तुजे म्हाजें ताजें करीत जाल्यार तुमी झगडटे थंयच उरतले. बाणस्तारीच्या मार्केटात वेपार करपा वयल्यान वादावादी सुरू जाल्या. कांय जाण पयलींच्यान वेपार करतात, दुसरे वटेन नवें मार्केट बांदल्या उपरांत आतां तातूंत आपल्याकय सुवात मेळची म्हणून कांय जाण फुडें सरल्यात. होच वादाचो विशय जावन रावला. आज बाणस्तारी जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा नवो बांदलेलो एसटी फंडांतल्यान ते जाग्यार आज आरजी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी स्थानीक लोकल जे ग्राहक विक्रेते आसा तेंच्यांनी आयज मार्केट कॉम्प्लेक्सान वचून सकाळ फुडें की बोवाळ घातलो आनी तितून एक केलें की बिगर गोमंतकी जी आसा तांकां बरे जाग्यार स्थान दिलां आनी जे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक भायर उडयल्या वाऱ्यार उडयल्या तांकां लोकलांक कोणाक स्थान दिवना असो तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा. मिनिस्टराचेरूय तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा आनी सरपंच बाब आमचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजेर आरोप केल्लो आसा. ह्या संदर्भात जेन्ना आमी लोकप्रतिनिधी जो सरपंच आसा दामोदर तेजे कडेन आमी जेन्ना संपर्क साधलो आनी ह्या संदर्भात ताका विचारलें जाल्यार तेणी सांगलें की आमी लोकलां कोणाक स्थानिकांक कोणाक भायर उडोवना तांकां वेवस्थीत जाग्यार तांकां भितर शेडीन सगळ्यांक जागो दिल्लो आसा आनी गेली 20 वर्सां आपूण काम करता तेन्ना आपूण लोकांक गोंयकारांचे खातीर काम करता तेन्ना आनी हे जे बिगर गोमंतकी म्हणटा ते हांगा गेले 20 ते 30 वर्सां पयलीं येवन रावल्ले मनीस आसा ते हांगा सेटल आसा तांकां सगळी हें आसा आधार कार्ड बी सगळें आसा तेन्ना तांकांय जागे आसा तांकांय पोट भरपाचें अशें तेंचें आसा की स्थानीक जे कामां आसा तांकां आमी जे लोकल आसा तांकां आमी बरे प्रमाणान जागो दिला आनी तेंचे खातीर आमी सदांच झडत आसा अशें सरपंचान सांगलेलें आसा. तेन्ना जो हेंच्यांनी आरोप केला तो सगळो फेक आसा. जेन्ना वस्तुनिश्ती जी कितें आसा त्या जाग्यार तुमी येवन पळोवची
अशेंय तेंचे म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर आपली किडनी, यकृत आणि दोळे दान केले. सेवा पखवाडाचे निमतान भाजपान अवयव दानाची मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे खालाच दोतोर प्रमोद सावंतान आपले अवयव दान केले. लोकांनी अवयव दान करपाक फुडें सरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत किडनीची मागणी वाडपाक लागल्या. जीएमसीत किडनी ट्रान्सप्लांटाची सेवा आसा. आता DDSY खाला किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटली. लोकांनी अवयव दाना खातीर फुडें सरचे असो उलो मारतनाच स्वता मुख्यमंत्र्यान मरणोत्तर किडनी, यकृत आणि दोळे दान करपाचो निर्णय घेतलो. ऑर्गन डोनेशन या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल हांच्या वतीन ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केला. मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली वेलफेअर अँड हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यानी ऑर्गन डोनेशन केल्या उपरांत ताची प्रत्येकान प्लेज घेवची अशें आसा. आनी ताची प्लेज म्हाजी सर्टिफिकेट आतांच तुमच्याच समोर हे ऑर्गन डोनेशन करपाची सर्टिफिकेट म्हजें रजिस्ट्रेशन केलें आनी तातूंतल्यान किडनी, ताचे उपरांत लिवर आनी कॉर्निया हे डोनेट केले. आनी ते डोनेट केल्या उपरांत ती हे डोनेशनाचो उद्देश जो आसा मुळात ही जी सर्टिफिकेट आसा ही सर्टिफिकेट ती घेवया. ह्या मुळात हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ऑर्गन डोनेट करप म्हणजे कितें की जे जिवंत आसतना कोणूच डोनेट करिना. दोन गजालींचेर हे डोनेट करपाक मेळटा. एक तर म्हणजे ब्रेन डेड किंवा हार्ट डेड आणि तेद्या वेळार हॉस्पिटलांत जर मनीस पावलो जाल्यारूच हे करप शक्य आसा. अदरवायज हे करप शक्य ना. ओन्ली एंड ओन्ली म्हणजे ताका आमी आय डोनेशन जे आसा हे खंयसरूय जरी डेथ जालो जाल्यार आय डोनेट करप हे शक्य आसा. आय डोनेशन आतां गोंयांत परत एकदा म्हणजे पयलीं आय डोनेशन आय डोनेशन बँक ही गोवा मेडिकल कॉलेजीत परत एकदा सुरवात करतले. ASG हॉस्पिटल आणि बाकीच्यांनी परत एकदा आय डोनेशन खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. ऑर्गन डोनेशन तर सक्सेसफूल फाटले फावटी दोन ऑर्गन डोनेशन हे आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान 4 ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान सक्सेसफूल जाले. 4 पेशंट ब्रेन डेड जावन गोवा मेडिकल कॉलेजीत आशिल्ले त्यांची वेगवेगळी ऑर्गन्स वेगवेगळ्या तांकां गरज आशिल्ली त्या जाग्यार वेगवेगळे देशात वेगवेगळे कडेन पावयले. जीएमसीत कोर्निया खातीर बँक स्थापन करतले. ते भायर किडनी ट्रान्सप्लांटा बरोबर लिव्हर आणि हार्ट ट्रान्सप्लांटूय गोंयांत रोखडेच सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. बांदेकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळे ऑर्गन्स ही तेंच्यांनी वेगवेगळे कडेन पावयले त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन. किडनी गोंयांत जे आनी बाकीचे ऑर्गन्स जी आसा ती वेगवेगळे कडेन पावयली. म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीची ऑर्गन डोनेट करची आनी ऑर्गन डोनेशनचो फायदो ज्यांची किडनी फेलियर, लिवर फेलियर अशी वेगवेगळे डिजीज जावन जे लोक आसता जे फुडें जगू शकता हांच्या खातीर दिवप हे योग्य आसा. आपूण ह्या जगात ना जाल्यार आपले ऑर्गन्स जर दुसऱ्याक जीवनदान दिवपाक शकता आसत जाल्यार प्रत्येकान ही इनिशिएटीव घेवचे आनी आपल्या ऑर्गना पासून दुसऱ्यांक जीवनदान दिवपाची संद जी आसा ही केंद्र सरकारान राज्य सरकारान अवेलेबल करून दिले ती दिवची. तेजो इनिशिएटीव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मेडिकल सेलान घेतला. त्या खातीर परत एकदा हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. तसोच आसा वेगवेगळे कडेन डायलिसीस सेंटर सुरू केल्ले आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता किडनी डोनेशनच्या बाबतींत चडांत चड लोकांनी फुडें वयचें. लोकांक तेजो खूब फायदो जातलो. रेस्टॉल, हार्ट, लिवर हे आसाच आसा बट किडनी डोनेशन इज रुटीन जाल्लें आसा. इवन दो म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्या फुडें इनिशिएटीव घेवपाचें आसा. आमचे DDSY कार्ड आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट हाजेरूय बी आमी अशा पद्दतीच्या किडनी डोनेशना खातीर म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट करपा खातीर फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपाच्यो आसा. जेणे करून तेजो फायदो म्हणजे आमी रुटीनली किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीत करता पण ताज्या व्यतिरिक्त सुद्दां ताका करपाक जाय ऑथरायज्ड सेंटर्स ही DDSY हाच्या अंतर्गत हाडून मॅक्झिमम लोकांक हेजो कसो फायदो जातलो हाजो बरें जीवन जगपा खातीर ताजो फायदो कशा पद्दतीन जावपाक शकता हाजो गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदा म्हणजे मेडिकल सेलाचें हांव खूब अभिनंदन करता डॉक्टर शेखर सरकार आनी स्कीम आनी सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपले ऑर्गन डोनेट करून तांच्यांनी ही सर्टिफिकेट. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर.
फर्मागुडी किल्ल्याच्या वण्टीचो एक भाग सोमारा कोसळ्ळो. ह्यान आदी 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती आजून दुरुस्त जाल्ली ना. किल्ल्याच्या भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात. पळोवया खासा रिपोर्ट. पुर्तुगेज राजवटीन 1626 फार्मागुडींत हो किल्लो बांदिल्लो. आतां हो किल्लो ल्हवू ल्हवू कोसळपाक लागला. सोमारा किल्ल्याच्या वण्टीचो एक भाग कोसळ्ळो. 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती आजून दुरुस्ती जाल्ली ना. किल्ल्याचे भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात. ह्या किल्ल्यार सरकारी शिवाजी जयंतीची मुखेल कार्यावळ व्हडा दबाज्यान जाता. तेन्ना मंत्री आमदार ह्या किल्ल्याचे सोबितीकरण करपाची आश्वासनां भरपूर दितात. मात उपरांत कांयच ना. हो किल्लो कोसळपाचे वाटेर पावला म्हूण आदलो सरपंच राजेश नायक हाणें हुस्को उक्तायला. शिवाजी किल्लो हो एक बरो तेंपाचो एक म्हणजे आंतीक आमचो एक पर्यटक स्थान, तशेंच एक शिवाजीची एक ते स्मृती आहा थंय. आनी शिवाजी बद्दल आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. हांगा कितें जाता, शिवाजी आनी शिवजयंती आमी पळयतात की शिवजयंती पुरतो त्या किल्ल्याक रंग मारतात, कलर करतात आनी निवळसाण सगळें करतात. आनी नंतर मागीर कांय एक वर्स कांय आसना. मागीर कांय आमचे खंयची तरी स्थापनाक जे कोण लोक आसा जांकां समाजसेवा करता दिसता ते येतात, थंय झाडां मारतात, निवळ करतात, कितें तरी करतात. सो जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट फक्त CM येता जावं आमदार येतले जावं मिनिस्टर येतले म्हणून तितकी पुरती थंय निवळ करता, तेजे भायर कांय करना हें म्हाका लक्षान आसा. हांवें पळयलां. आनी हें जें जें कितें मोडामोड चालू आसा थंय, ही गेल्ले कितले वर्सां मोडामोड चालू आसा आनी तें मोडत आसा. आनी तें रिपेर करपाची फक्त लोकांची म्हणजे आमदारांची मिनिस्टरांची आश्वासनां आसा. तेजे मुखार तें कांयच जायना. हें आमी पळयलां. थोडो थोडो करून म्हाका दिसता तो शेवटी सगळो किल्लो मोडटलो आनी नंतर तरी म्हाका दिसता गोवोरमेंटाक जाग गेल्यार बरें आसा. हो किल्लो संवसारभरांतल्या पर्यटकांचे आकर्शणाचे केंद्र. पुर्तुगेज काळांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे देखरेखी खाला तो बांदिल्लो. ह्या किल्ल्याची बेगिनात बेगीन दुरुस्ती करची म्हूण बांदोडचो सरपंच सुकानंद कृपासकर हाणें मागणी केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट आहा तो आमच्या ज्युडिशनान येता. फाटल्या टायमाक हांव सरपंच आसतना जेन्ना ट्युरिजमा कडेन गेलो की फोर्टा कडेन मातशें तुमी लक्ष दियात, कारण थंय फाटल्या एका जेन्ना विजीट केल्ली आमी तेन्नाय थंय कॉलेप्स जाल्ले. हे काय कॉलेप्स जाता. तेच बरोबर माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी हेंकाय आमी सांगलें की तो फोर्टाचें मातशें जाता तितके बेगीन रिनोवेट करचें. तेच बरोबर माननीय वीज मंत्री बाब सुदीन देवळकान ते प्रस्ताव मांडलो आनी ते फुडें घेवपाचो तो निर्णय जालो. तेजो इस्टिमेट म्हाका दिसता पुटप चालू आसा. तेच बरोबर जे आतां ते मायनर वर्क आसा ते इमिजिएट जावं जाय, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी हिस्ट्री आहा ती कायम टिकपा जाय. जो फोर्ट आहा तो आमी मेनटेन करपा जाय. कारण गोपाळ गणपती देवस्थान हे पयले भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसतना पयलीं देवूळ बांदलें. तेच बरोबर जे टुरिस्ट येता ते एट्रॅक्ट थंय जाता, तेच बरोबर ते फोर्टाचेरूय जाता. आयज हे फोर्टाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी खटकता. जाता तितके बेगीन सरकारान लक्ष घालचें, जेणे करून जे आमचे टुरिस्ट येता त्या लोकांक एक बरो फोर्ट दिवचो पळोवपाक. सरकारान समज जर मेंटेनन्स तुमकां दिलें बांदोड्या पंचायतीन तुमी करचें म्हणून, जाल्यार तुमी तयार आसा काय म्हणून? बांदोडा पंचायती करपाक तयार आसा म्हटल्यार बांदोडा पंचायतीचो फंड ना. जर टुरिजम डिपार्टमेंट काडून जर आमकां फंड्स दिता जाल्यार पंचायत आमी रेडी आसा हें करपाक, सांबाळपाक. आमी आज फर्मागुडीर शिवाजीच्या किल्ल्यार आसा, जो पर्यटन दृश्टिकोनाच्यान अत्यंत म्हत्वाचो आसा. सबंद गोंयभर सबंद देशभर म्हणल्यार जाता की फोंडा जो मध्यभागी आसा फर्मागुडी किल्लो हो प्रसिद्ध आसा. आज तेजी दुर्दर्शा जायत्यो केल्ली आसा. कॉलेजीच्या PS कॉलेजीच्या सायडीनूच हो किल्लो आसा. जे किल्ल्यार पळयल्यार तुमी आतां सगळे भितर पळयत जाल्यार भितर सगळे तण वाडलेले आसा. सगळी गोरवां हांगा तण खावपाक भोंवता. कोणाचेच हांगा मार्गदर्शन ना. एक सेक्युरिटी हांगा आसा पूण तो कांयच काम करना. फक्त तेगे कितें गोरवां आहा ती आमडोवपाची तेजी इतलेंच काम आसा. आज हांगा गेले 2-3 दीस पयलीं एक भिंत कोसळिल्ली आसा. भिंत मोडून पडल्या किल्ल्याची. तेजी पयलीं 2-3 वर्सां मोडून पडलेली किल्ल्याची भिंत आजून पर्यंत सारकी गेली ना फाटल्या वटेच्यान. आनी सबंद परिसर जो आसा हांगा झाडां झुडपांनी भरलेलो आसा. कॉलेजीचे भुरगे वयता थंय. हांगा फाल्यां सकाळीं कितें घटनाय घडोवंक शकता. पर्यटक दृश्टिकोनाच्यान मोठ्या प्रमाणात हांगा पर्यटकूय किल्ल्यार भोंवपाक येता. तेन्ना हेजी कोणूच दखल घेयना. फक्त शिवाजीच्या टायमार येता मातसो कितें शिवाजी किल्ल्याक शिवाजीक हार घालता
आणि शिवजयंती मनयता. शिवजयंती निमतान मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यार येता, जय शिवाजी जय संभाजी ही घोशणा दीत मिरवणूकय काडटा. पूण ह्या किल्ल्या कडेन वर्सभर कोणूच पळयना अशें हांगा जाल्लें आसा. तेन्ना सरकारान हेजी बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. रितसर परवानगी घेनासतना मडगांव नगरपालिके सामकार उबारिल्लो मंडप मडगांव पुलिशेन बेरेस्तारा मोडून उडयलो. ईदाच्या निमतान जामा मस्जिद ह्या रस्त्यावेल्यान मिरवणूक काडटा हाची जाणविकाय आसून लेगीत हो मंडप उबारिल्ल्यान तो पुलिशेन मोडलो. येरादारीची कोंडी जावची न्ही ह्या कारणां खातीर मंडप मोडिल्ल्याची म्हायती पुलीस उपअधीक्षक संतोष देसाय हांणी दिल्या. मडगांव नगरपालिका मुस्लीम फुडारी तशेंच पुलिशेच्या जोड पालवान ही कारवाय केल्या. आम्ही वयता आसतना पळयलें की एक माटो घायल्लो आसा आनी आमी ऑलरेडी हो रोड ऑलरेडी आमी कलेक्टरान परमिशन दिलां की जाम्या मशीद आयज प्रोसेशन आसता. अकस्मात तें कोणी घायलां कोण तें खबर ना आनी आमचें पळयलें जाल्यार तेंकां सांगलां की तुमचें परमिशन आसल्यार दाखय. तें परमिशन ना जाल्यार तुमचें काडूंक पडटा. कित्याक ह्या सायडीक आतां प्रोसेशन वचपाचें आहा तें ना जाल्यार तें काडचें पडटलें. हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत मडगांव पालिका आनी एसटीपीडीएन होलसेल नुस्तें मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली. नुस्तें मार्केटांत जाल्ली हळशीक आनी बुरशेपणाचेर तशेंच बंद पडिल्ल्या मार्केटाच्या कोयरा विलो प्रकल्पावेल्यान कोर्टान पालिका आनी एसटीपीडीएचेर बडी मारिल्ली. एसटीपीडीए होलसेल मार्केटांतल्या प्रश्नांचेर रोखडोच उपाय काडटले अशें मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी शंकवाळकर हांणी सांगलें. In morning, people are sitting here and are doing retail business. So we are trying to come out with a solution for this issue, whether to allow or not to allow. Because this here the retail fish market is not allowed, and STPDA is having a separate retail fish market for that. So we are discussing the matter. Honorable High Court has directed us to take a meeting of all the stakeholders. So we are finalizing the date for taking the meeting also. The meeting will be held in Municipal Council Hall. All these issues will be resolved by next. So why municipality is not taking on? There's a lot of parking going on this road. Why municipality is not acting on that? Municipality has already removed the fruit vendors and the vegetable vendors. So it is only for one day. No, it will be a continuous process. Municipal inspectors I have called. ना काल बसून आशिल्ले बसून कोण काय करना तुमगेले इन्स्पेक्टरय करना तुमगेले कामगारय काम करना फकत सायकलीचेर बसता हांगा येवन आनी खबऱ्यो मारता. फाल्यांच्यान कोण तुमचा व्हेजिटेबल वेंडर आणि फ्रूट वेंडर दिसना. आता नुस्तेकार जे हांगासर भायर बसता पळय त्या इश्यूचेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडटले. कित्याक नुस्तेकार हांगासर बसूंक शकना अशें म्हणून आमकां इन्स्पेक्टर बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट 02/2007 where there are certain instructions which have been issued by Honorable High Court to go and inspect this place because there was one issue which was raised that the retail fish vendors are sitting outside and doing the business. Number one. Number two is that there is a lot of uncleanliness which is there, unhygiene. So this has to be maintained in hygienic manner. And there are few other issues like the PP increase component. So we have been asked to go inspect and come out with some solution. MMC and SGPDA. So a joint inspection has been fixed. We are expecting we will come out with some solution. सालेली 70 वाठारांत सान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन राजस्थानाच्या तरणाट्याक अटक केल्या. वाळपय पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण राम निवास बिश्नॉय अशें त्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 2 दिसां पयलीं हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत चलयेच्या आवयन वाळपय पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्ली. पुलिशेन हे विशीं चवकशी करून तरणाट्याक अटक केल्या. आमी पळयतात की गोंयभर सध्या अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार बलात्कार हे घडणूक घडत आसा आनी अशीच एक घडणूक काल 70 भागांत घडली. ती म्हणटा ती सालेली 70 हांगासर राम निवास बनसाई ह्यो 25 वर्साच्या दुबावितान एका अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो. ह्यो राम निवास बनसाई आसा तो मूळ राजस्थान जोधपूरचो ह्यो आनी गेले कित्येक वर्सां तो सालेली हांगासर भाडेकडू म्हणून रावतालो. हे जे चली आहा ते तेजे शेजाराकच रावताले आनी ह्यो राम निवास हेणी ताका पयलीं मैत्री केली आनी तो ताका आपल्या रुमाचेर आपयतालो आनी तेजे लैंगीक अत्याचार करतालो. ह्या घडणुकेची गजाल 2 दीस पयलीं त्या चलयेन आपल्या घरान सांगलें. घरान सांगल्या नंतर त्या फॅमिलीन वचून काल वाळपय पुलिसान रितसर तक्रार केली आनी तक्रार केल्या नंतर वाळपय पुलिसान ताका काल सांजचे उशीर लेट अटक केलेली आसा.
फुडलो तपास वाळपय पोलीस करत आसा. सत्तरी भागान हेज्या पयलीं बी अशे अल्पवयीन चलयेचे लैंगीक अत्याचार बलात्कार जालेली घडणूक घडत आसा. वाळपय भागान अशे खुबशे भायले लोक येवन रावता आनी जे घरमालक आसा तेंच्यांनी अशा लोकांक जेन्ना भाडे करून दवरता तेजी सगळी तपासणी करून दवरपाक जाय आनी अशी घडणूक परत जावपाक जायना हेची काळजी घेवपाक जाय. वाळपयच्या गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. चवथीक पावसाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान अंदूच्या मोसमी पावसाचें प्रमाण फाटल्या 2 वर्सां परस चड आसा. आतां मेरेन 125 इंच पावस पडला. पोरू सरासरी पावस 107 इंच जाल्यार 2021 124 आनी 2020चे तुळेन मात अंदू पावसाचें प्रमाण उणें आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 44.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान बेरिस्तारा ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 1 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही